नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर हांव सारिका शिरोडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। कांय लोकांक उदरगतीच्या नांवाचेर मेळटा त्यो फक्त आश्वासनां, तर कांय वाठारांत आमकां खूब उदरगत जाल्ली दिसता। पण खुबश्या वाठारांनी आमकां जेन्ना आमी भोंवडी केली तेन्ना आमकां जाणून आयलें की हांगासर उदरगत जायच ना, फक्त मेळटात ती आश्वासनां। ह्यो येवजण्यो किंवा उदरगत तांचे पर्यंत कित्याक पावना हो एक खरेंच व्हडलो प्रश्न आसा। लोक तांचेर खूश आसा, कांय लोक खुशी ना, कांय लोकांक बदल जाय। आज आमी आयल्यात दाबोळी मतदारसंघात। मुर्मुगांव तालुक्यांतलो दाबोली हो एक मतदारसंघ आणि हांगासर आमी खूबशे वाड्यांनी भोंवतली। हांगासरले लागसार खूबशे वाडे आसा, नवे वाडो आसा, चाफेरान वाडो आसा, अशे खूबशे हांगासर वाडे आसात, मेर्सीज वाडो आसा। त्या वाठारांनी भोंवून आमी आज जाणून घेतली हांगासरल्या बायलांचे मत। पळयत रावात तिचे मत। सध्या आमी आसा चाफेरान वाड्याचेर आणि म्हाजे बरोबर आसा हांगासरली एक मतदार, एक बायल, तिचे मत आमी जाणून घेवया। म्हजें नांव उज्वला कांबळी, हांव चाफेरानान रावतां, म्हाका 17 वर्सां जालीं हांगा आसा। बरें, तुमच्या एरियेन मेजर प्रॉब्लेम कितें आसा? मेजर प्रॉब्लेम म्हटल्यार आमच्या सद्याक पळय आतां रिटर्निंग वॉली बांदपाची सरान सांगलें आमकां बांदून दिता म्हणून, ती ताणें बांदून दितलो तें आमकां खबर आसा। 3 फेज एक जावपाची आसा, ती जावंक जायी। आनी मेन प्रॉब्लेम आमकां सेवरेजीचो आसा, लायन ना आमकां ती एक सरान आमकां करून दिवपाचें। आनी आमी जे प्रॉब्लेम आसा पळय ते आमचे कावन्सिलर आसा लिओ आनी एक्स कावन्सिलर आमचो कृतेश गांवकर आसा, तेजे पर्यंत आमी सांगता। सो तो सरा पर्यंत पावयता आमचे प्रश्न। सरान ते सॉल्व केल्ले थोडेशे, भुरग्यांक कामाक थोड्यांक लायल्या आनी थोडीशीं भुरगीं खूब शिकलेलीं आसात, तांकां सरान कामाक लावपाची इतलें हांव सरा कडेन मागता। म्हाका सांगा की आतां नवीन नवीन पार्टीज आयल्या, नवीन नवीन उमेदवार हांगासर आयिल्ले आसा, पण तुमकां कितें दिसता कोणाक चड प्रेफरन्स मेळटलो कसो आनी कित्या खातीर? बीजेपीन सदांच कामां केल्लीं आसा लोकांची, सो बीजेपीत येतलो आनी कोणूय निवडून येवं तेणें सगळ्यांची कामां करपाची, हेंच आमी मागता सगळ्यां कडेन। तुमकां कितें दिसता की बायलांचो हांगासर मेन प्रॉब्लेम कितें आसा आनी कितें जावपाक जाय? बायलां हांगासर आमची आहा ती घर, मूल आनी चूल हेंच पळयतात। सो बायलांनी स्वता आपल्या पांयाचेर उबें रावपाचें आनी कितें तरी करपाचें की तांकां फुडें इनकम मेळोंक जाय। कितें तरी काम करचें बायलांनी एकठांय जावन सगळें काम करचें, त्याच सरा कडेन आमी मागता की सरान आमकां फुडें कितें तरी करपाचें, धाडपाचें आमकां फुडें मातशी। पण जितली आश्वासनां दिल्ली तुमकां तितली तुका दिसता की पुरी जाला, कितपत पुरी जाला कशी दिसता? आश्वासनां दिल्यार अर्दी पुरी जाल्यार अर्दी पुरी जावपाची आसा, ती सरान करून दिवपाची आमकां। पण तुमकां आतां ह्या एका बदल नाका? बदल नाका, आमकां बीजेपीच जाय। बरें, तुमकां कितें दिसता की ह्या वाठारान कितें सुदारणा जाला आनी कितें सुदारणा जावपाक जाय कशी? चडशी जाल्या केल्या आमचे कावन्सिलर थ्रू चडशी जाल्या। थोडी आमची फुडल्या आमकां नाला आसा पळय, गेला वर्स सारको शिंप्याराक टच जाला दिसता तो मातसो आमकां दोनूय वाटेन घरांक मातशें खतरा आसा। ती दोनूय सायडी बांदून दिवच्यो, एक थोडी थोडी तुकड्यांनी बांदलेली आसा, दोनूय सायडी कंप्लीट करच्यो म्हणून आमची मागणी आसा बायलांची। कित्याक घरा दोनूय वाटेन घरां आहा न्हू धडीक, ताका लागून दोनूय मातशें सायडीचेर लक्ष घालचें अशें। बरें, ते नाल्याचो प्रश्न तुमकां आसा म्हणटा तो आतां कितलीं वर्सां जालीं होच प्रश्न तुमकां उद्भवला? तसोच आसा, चडसो आतां केला, कालच्या 5 वर्सान थोडो केला तेणी, ती सायड केला, अर्दी हे वाटेन केल्या, पण थोडी उरल्या ती बी कंप्लीट करची म्हणून आमची हे आसा, कित्याक घराक धोका आसा न्हू। बरें, तुमकां कितें दिसता की आतां बायलां खातीर खुबशे येवजण्यो येतात आनी कांय जाणां म्हणटात की आमच्या पर्यंत पावना, कांय जाणां कडेन पावता ती, पण तुमकां कितें दिसता एज अ बायल कशी सरकारान बायलां खातीर कसल्यो येवजण्यो घेवच्यो कश्यो? आमकां दिसता आमच्या पांयार स्वता उबें रावचें खंय दिसता। स्किमी तर येता आमकां तेंच्यान आमच्या थ्रू पावच्यो, कावन्सिलर थ्रू येता न्हू गव्हर्मेंटाचे थ्रू, आमकां अशें आमचे कोण फुडाकार तेंचे आमकां सांगूंक जाय। येता त्यो सांगता त्यो, आमकां कितें फुडें सरोंक जाय आमी न्हू। कसलो एक धंदो आनी कितें करपाचें, बायलांचें कितें जावपा जाय। बरें, हांगासर तुमच्या वाठारान तुमकां कितें दिसता की कितें सुदारणा जावपाक जाय आनी कशी? म्हाका काय ना, मातशें आमचें ती मातशें दड आहा न्हू ती मातशी बांदपाची। उदक भरलें न्हू सगळीं जिवाणी भितर येता आमच्या घरान। हय, पावसानूच सगळीं अशीं जिवाणी भितर येता घरान, तें मातशें करून करपा जाय म्हाजें। हे बरोवन घातिल्लें तुमी सांगल्लें की आमकां अशें जाय म्हणून, करता म्हटलेलें। हय, तुमकां दिसता आतां जातलें फुडें, आतां इलेक्शन लागीं पावल्या? बरें करता न्हू तो करतलोच न्हू, तो मनीस करतलो। पण तुमी सरकाराचेर खूश आसा, हांगासरल्या आमदाराचेर तुमी खूश आसा? खुश आहा, हय हय। तुमकां हांगा कितलीं वर्सां जालीं? आमकां जाली 20-25 वर्सां। बरें, 20-25 वर्सांनी तेन्नाचो तुमचो हो वाडो आनी आतां कितली सुदारणा जाला कशी दिसता? खुबशी जाल्या कितें जालां? सुदारणा, रोड बी आमकां कांयच नासलो,
तो त्यांनी केला हय करून सारको. आनी आतां आमचें कितें आमचो चेडो 8-9 वर्सां जालीं हें ना फिक्स ना कामाक टेम्पररी आनी मातसो पांयान ताका एक्सिडेंट जाल्लो हें आहा हँडिकॅप आहा मातसो ताका फिक्स करपाचो कामाचो. तुमची मागणी ती- कोणाचो हें ना कोणाचो आमच्या आनीक हें ना ताका चेड्याक म्हज्या फाटीं आतां आमी आहा म्हण तेचें नाजाल्यार तो मातसो तोच वयता कामाक हें करून मातसो ताका फिक्स करपाचो मुन्सिपाल्टी. तुमची ती मेन मागणी आसा की तुमकां जॉबाचे फिक्स करचे म्हणून. पण हांगासर आनीक तुका कितें दिसता की हांगासर आनीक कितें सुदारणा जावच्यो कश्यो? आतां आमच्या वाड्यार कितें आमचे फकत देवळा कडले आमचे सुदारणा इतकी जावपाची आमकां आहा. सरकाराचे थ्रू किंवा तुमच्या आमदाराचे तुमी खुश आसात? हय आमी आमदाराचे आमी खूश आहा. तेच आमकां तोच आमदार आमचो आहा पळय तोच आमी आयलो पयलो आमी कोणूच करूंक ना अजून. आमी इतकी वर्सां आतां येद्याचेर जाले पूण आमी तोच आमी आयलो पयलो कोण पयशे दिता आनी कोण दिता आमी तसले हेका वचना कोणाकूच ना आमचे. सध्या आमी आसा दाबोली मतदारसंघान आनी चाफेरान वाड्याचेर आमी सध्या आमची भोंवडी चालू आसा. हांगासरल्या खुबश्या बायलां कडेन उलयता आसतना खुबश्यो समस्या मुखार आयल्या, पण तरी सुद्दां ती सगळ्या जाणां हांगासरल्या आमदाराचेर तितलीच खुश आसा. हांगासर अनेक आमचे बरोबर मतदार आसा जी हांगासरलो आनीक प्रश्न आमकां सांगतली, हांगासरली समस्या ती सांगतली. हो रस्तो म्हणटा तो आमचो ल्हान आसा. हांव MLA कडेन मागता खूब फाटी आमी सांगला ताका हो रस्तो रुंद करचो म्हणून. हे 2 पोलांतल्यान गाडयो वचना. थोड्या लोकांनी ड्रायव्हिंग करपाची सोडली, तेंचे कडेन 4 व्हिलर आसा म्हटल्यार घरान दवरल्या. स्पेशली आमच्या घरांतल्यान तेच जाल्लेले. थंय फुडें गेलो जाल्यार ब्रिजी सायडीच्यान आमकां कितें तरी जाय, एक ॲम्ब्युलन्स येता प्रॉब्लम जाता, फायर ब्रिगेडीक प्रॉब्लम जाता, असले प्रॉब्लम आहा ते मेन पयलीं करपाक जाय. तेवरेज प्रॉब्लम आसा सांगलो आमकां ते सगळे. आनी हे महिलांनी आतां कितें तरी आमच्या MLAन तांकां हेल्प केला बारीकसो. ती कितें म्हणटा जशी पणजे कसो ताका दिला BJPन तांकां बिझनस जाता तसो खंय तरी MLAन आमकां एक दिवचें घालून. ती तेंची आशा आसा की थोडो फायनान्स केला आनी थोड्या फायनान्साची तांकां गरज आसा जाता जाल्यार ती करची. आनी आमकां खबर आहा हे सगळें काम आमचो MLA करतलो. आनी दुसरें म्हटल्यार एम्प्लॉयमेंट आतां थोड्यांक दिला तेंच्यांनी आनी मदींच कोर्ट ऑफ कंडक्ट लागलो, थोडे होल्डाचेर आसा आमचे भुरगे. आनी एश्युरन्स दिला तेणी आमकां करतलो म्हणून गॅरंटी 100% गॅरंटी आतां करतलो म्हणून. आनी आतां कितें जालें तरी सेंट्रलाक BJPच आसा 2024 म्हटल्यार आमकां आनी अल्टरनेटीव ना. पण आता हो इशू तर कितले वर्सां जाली हो चालू आसा. तर जाल्यार 2000 आमी हांगा घर बांदला तेन्नाच्यान हो असोच आसा. पण तुम्ही म्हणटात तुमचो आमदार हांगा सगळें कितें ना कितें करीत आसता, उदरगत करीत आसता, पण सिवेजचे प्रॉब्लेम तुम्ही म्हणटात ऑलमोस्ट आता 20 वर्सां जाली हांगासर आसा, तो कित्याक सुटावो जावंक ना अजुनी? पयलीं 5 वर्सां आसलेलो आमचे कडेन पयलींचो मिनिस्टर आसलो, तेणी बारीक बारीक डेव्हलपमेंट केलें. कांयच नासलेलें हांगा मातयेचो रस्तो आसलेलो. सगळें एकूच फाटी जायना आमी चलोन येतालीं. एटलिस्ट तेणी आमकां 2 व्हिलर वचपाक केलो. तेणी कांय करूंक ना म्हणना आमी, तेणी केलें. पूण हेणी केलें आतां सगळें एकदमूय जावचें ना. पूण ह्या फाटी तरी म्हणटा हे पयलीं करपाचें. बारीक बारीक केलेंच तेणी आमकां. उदकाचो लायटीचो केन्नाच इश्यू ना आमकां वाड्यार. हे आतां आसा पळय तळ्याचे बिळ्याचे तो क्लीन करता करना म्हणना आमी. पूण हो हितूंतल्यान तूंच सांग तुमची गाडी कशी येयली आसतली ती तुका खबर आसतली. हेजेर आनी हांव कांयच उलयना. आनी तेजेर एक मातसो तो दाखय थंय उबो रावलो 2 व्हिलर सुद्दां तो येता आनी हांव वयता जाल्यार भंय दिसता काडपाक. हांगासर खुबशे लोकांक खुबशे बायलांक वेगवेगळ्यो समस्या आहा. तातूंतूच हांगासर एक हो ल्हानसो ब्रीज आमकां मेळटा आनी ब्रिजाचेरूय ती म्हणटात की खुबशे हांगा प्रॉब्लम आसा. हांगासर आमच्या बरोबर हांगासरली एक मतदार आसा जी ह्या ब्रिजा बद्दल आमकां सांगतली. आमकां ह्या ब्रिजा वयल्यान वयता आसतना अशें पेशंट बीन आसले जाल्यार आमचे सगळे अशीर रस्तो जाता. त्या कारणान आमकां कोण सीक आहा तांकां सडसडीत हाडपाक बिडपाक मेळना. गाडी सारकी एक गाडी 2 गाडी अशें वचपाक मेळना. एक गाडी येयल्या एक गाडी आमकां एकट्या रावचें पडटा. पयर फाटीं एकटो पडलो सुद्दां सकयल. जरींतल्यान सकयल पडलो म्हणजे डायरेक्ट आमी कोण थंय सायडीन आयली ताका सायडीन गाडी व्हरपाक मेळना जाली. त्या कारणान तो सकयल पडलो. म्हणल्यार एकदम आमकां रोड अशीर जाता आनी 2 व्हिलर सुद्दां कोण व्हरता आसतना ते सायडी आपटोंक जाता. पण तुमी ही तुमची मागणी केल्ली हाच्या पयलीं की आमकां मातसो ब्रिज ब्रिज म्हणजे रोडाक लागून केल्ली. मागीर आमी नंतर करतली अशें म्हणून सांगलेलें आमकां. मागीर करुया अशें म्हणून सांगलेलें. मेजर प्रॉब्लम तुमकां हांगासर ह्या वाठारांत हो एक आसा की तुमकां ह्या ब्रिजा खातीर तुमी म्हणटा एक तर एका फाटल्यान रेलिंगूय ना आनी 2 गाडयो येयत जाल्यार गाडयोय सुटना. जरी हो ल्हान ब्रिज असलो तरी पूण म्हाका दिसता खुबशीं घरां एका कनेक्टेड आसात. आसा आसा आमचे ते सायडीन घरां भरपूर आसा. कांय न्हू म्हणल्यार 15-20 तरी घरां आसतलीं ते सायडीन. वयर आमकां चडचें पडटा आनी कोणूय सीक आसूं आमकां सगळो प्रॉब्लेम जाता सारको. भयंकर प्रॉब्लेम जाता. हाडपाक पेशंटाक मेळना. कोणें तरी धरून बिरून आतां कोण सीक आसलो जाल्यार ताका धरून हाडपाक कित्याक 2 व्हिलरीर सुद्दां बसून आमकां हाडपाक मेळना.
प्रत्येक वाड्यार हांगा न्हू आख्ख्या सगळ्या गांवांनी आमी पळयतात लोक कांय ना कांय तरी काम कशी बायलां काम करतात आनी तांकां सगळ्यो स्किमी पावल्ले आसतात. आमकां चडान चड खंय चुकोन अश्यो स्किमी पावतात आनी सगळ्यो स्किमी आमकां पावनात आनी आमी कांय करूं पावनात. सध्या आमी चाफेरान दाबोलीम हांगासर आसा आनी चाफेरान वाडो आनी मर्सीज वाडे हे 2 वाडे हांगासर कनेक्ट करणारो हांगासर एक ल्हानसो ब्रीज आसा. जरी हो पूल ल्हान आसलो तरी खुबशे घरांक हो कनेक्ट करता आनी हांगासरल्या लोकांची ही समस्या आसा की ह्या जो ल्हान पूल आसा हेका खंयच रेलिंग ना, ताज्या शिवाय हो खूब अशीर पूल आसा ताका लागून गाडयांक येवपाक वचपाक खूब त्रास जाता. ती म्हणटा की इवन फायर ब्रिगेड किंवा एम्ब्युलन्स येवपाक हांगा त्रास जाता. हांगासर सेफ्टी रेलिंगूय ना ह्या ब्रिजाक, ताका लागून खुबशे लोक हांगासरल्यान पडिल्ले आसा. आमी खूबदां म्हणटात की समस्या जरी ल्हान आसली ती ल्हान समस्या सुद्दां व्हडले त्रास आनी व्हडले प्रॉब्लम्स क्रिएट करूं शकता. व्हडले हांगासर कितें तरी वायट जावच्या पयलीं हांगासरल्या आमदारान हाची दखल घेवन हांगासर ही जो ब्रीज आसा तांचो हो सारको करून दिवचो, कित्याक तांकां हांगासरल्या आमदाराचेर खूब विश्वास आसा. तांकां दिसता की हांगासरले आमदार जे आसा हे बेगीनच्या बेगीन ही जी समस्या आसा ती सुटावी करतले. पण तुमकां कितें दिसता कितें बदल जावपाक जाय कसो? ते म्हाका कांय खबर ना बदल कितें जावपाक जाय तें. हांगा सगळें बरें जाय न्हू. आनी ते आमचे मातशें सगळें उदक येता ते सारकें अशें गटारान वचपाचें सगळें फातर बितर अशे रस्ते येता भुरगीं वयता न्हू भंय दिसता आमगेर. आनी हे मातशें वल बांदून घेवपाचें म्हणजे वलांटी आमच्या घराक तो मार बसता न्हू म्हणून ताका लागून. तुमी ते म्हणटा ते वयले सगळे जे आसा ते सकयल देंवता तुमचे, हय सगळें सकयल देंवता आमचें. पण हाची तुमी मागणी केल्ली, सांगल्ले तुमी हांगासर? सांगलेलें हेंच्यांनी ते जातले म्हणटा करता म्हणटा ते. कितली वर्सां जाली? जाली आतां कितली तुमकां वर्सां न्ही हांकां? तेंची 20 वर्सां जाली, आमकां 8 वर्सां. कित्याक आमकां घरा लागून मातसो भंय दिसता सगळें. तुमची कितें मागणी आसा, हाचेर कितें उपाय काडचो कसो? आमकां हेजे आमी बांदून दिवपाचे असो उपाय आसा आनी ते उदक येता न्हू ते एक लायनी सारकें गटारान वचपाचें शिलाट हें आसा. पण इतली वर्सां तुमी मागणी करून सुद्दां तुमची कित्याक सुटावी जावंक ना कशी तुमकां दिसता? सांगलें म्हणजे करुया म्हणटा करता म्हणटा ते. करुया म्हणटा करता म्हणटा. पण तुमकां कितें दिसता आतां वेंचणुको लागीं पावल्यो पण ह्या टायमार जर तुमी परत सांगशात जाल्यार जातलें काम तुमचें कशें दिसता? आयज ना फाल्यां करतले तेन्ना केन्ना तरी अशें दिसता, विश्वास आसा आमकां. समस्या आसा हांगासर, पण हांगासर एकंदरीत पळोवपाक दिसता की आमदाराचेर हांगासर चड विश्वास आसा. तांकां दिसता की आज जरी करूंक ना, 10 वर्सां पयलीं तरी करूंक ना, ह्यो प्रॉब्लम्साचें सोल्युशन जर काडूंक ना जाल्यार ह्यो जेंची समस्या ज्यो आसा केन्ना तरी सुटाव्यो जातल्यो हो तांकां विश्वास आसा हांगासर. पण एकंदरीत पळयत जाल्यार सगळींच हांगासर आमदाराचेर बरीच खूश दिसता. बायलांचे म्हटल्यार हांगासर आतां जितके सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा ते फक्त सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हटल्यार आमी पयशे आमचे भरता, आमचे काडटा, आमचो इंट्रस्ट आमी खाता, अशी परिस्थितीन हे सेल्फ हेल्प ग्रूप चलता. ना हे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक कसलेंच काम धंदो कांय ना, कळ्ळें न्हू. जावं आतां कितें आहा प्रत्येक कडेन बिजनेस दिता म्हणटा, तुमकां लोन दिता म्हणटा, EDC लोन दितले म्हणटा. तुमकां आनीक पळोवंक तर वयशीत ग्रावंड लेवल जाल्यार ह्या बायलांक फक्त यूज जाल्ल्या भशेन बायलां आसा म्हाज्या हिशोबान, कळ्ळें न्हू. हांव म्हणटा तांकां एक आतां झारखंडच्यो बायलो तुमी हाडटात हांगासर शिपयार्डान कामाक लायतात, जावं हेचेर कॉन्ट्रॅक्टरार लायतात. सेल्फ हेल्प ग्रुपांचेर कितलीं बायलां आसात जी काम करूंक शकतात. तुमकां कितें दिसता हांगासर ह्या एरियेन खरेंच उदरगत जाल्या कशी? उदरगत आनी कसली आमकां बाय सेवरेज एक जायी पळय न्हू. सकयल आमची आतां पिड्ड्यार जाल्यान, व्हाळ पिड्ड्यार जालें. सकयल जर वचोन तर पळयशी जाल्यार घाणी पडल्या. लोक कसो रावता हांव नको सांगूं तुका. सेवरेज जायी पळय न्हू. आतां ही येदी व्हडली बिल्डींग जाता पळय सायडीक, ताका सेवरेज ना. गोंयान आमचें आसा कितें? आतां गोंयान आमकां रावपाक पासून सुशेग ना हांगासर. आतां जो दिसावड्याचेर काम करता पळय तो जेवणाक जगपाच्या लायकीचो ना जावन पडला. ती बाबी भियातात भायर सरोंक. ती भियातात म्हणजे कितें, तांकां दिसता कितें ना हो सरकार येयलो जाल्यार थोड्यांक भंय घातला घरां मोडटलीं, थोड्यांक आनीक कितें असो तांकां भंय जाल्लो आसा लोकांक. आपलें मत कोणाक मारपाक जाय पळय न्हू तें हांकां कळना. हांगा फक्त आश्वासनां. आमकां BJPच नाका सांगचें म्हणशी जाल्यार. आमदाराचो प्रश्नूच येयना. आतां ही जी एरिया आसा पळय फाटल्यान एरिया दिसता पळय न्हू ती सगळी कोमदादीची पयलींची एरिया आतां ती रिहॅबिलिटेशनाक दिल्या. आनी आतां हांगासर सगळे हाडटात खंयचे आनी हांगा डंप करतात आनी हांगा उजो लायता.
ही चालल्यार सांगता तो आमचो बिल्डिंगांनी बी सफर कर, सगळी बिल्डिंगांनी सगळी त्रास जाल्या उदळ कितले. हांव म्हणटा हे लोकांचो कचरो हाडून तुमी आमकां त्रास कित्याक करतात. ताका लागून आमी हे फावटी कॅप्टनाक सपोर्ट करचो केला. कॅप्टन मनीस बरो, ताका लागून आमी ताका सपोर्ट करचो केला. सध्या आमी दाबोळी मतदारसंघान आसा आनी हांगासरल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी हांगासरल्या वेगवेगळ्या वाड्यांचेर आमी भोंवतात. हांगासर आमी जाणून घेवपाक पळयतात की हांगासरल्या बायलांचें मत कितें तें. जाणून घेवया तिचें मत. न्यू वाड्यावयली हांगासर एक मतदार म्हज्या बरोबर आसा. थंयची एक बायल, तिचें मत आमी जाणून घेवया तिका बदल जाय की नाका तो. म्हाका सांगा की तुमच्या ह्या वाठारांत कितलो बदल जाला कसो तुमकां दिसता. बदल कांयच जावंक ना मॅडम. आमी मिन्स लायक वी वेट फॉर दी पर्सन टू कम अँड डू द थिंग्स, बट कांय बदल जावंक ना. पण तुमकां दिसता कितें बदल जावपाक जाय आशिल्लो. मेनी डेवलपमेंट लायक यू नो द ड्रेनेज प्रॉब्लम्स आसूं नाल्यार यूथ प्रॉब्लम्स मिन्स लायक जॉब दिवपा जाय आसलेले. आनी अगेन द थिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वीच आर टोटली डिस्ट्रॉयड. पावस पडलो की सारकें लायट हे जाता तितून यू नो शॉक येता आनी ते घराचेर वायरी पडटा. दॅट शूड बी इम्प्रूवड. मेनी अदर थिंग्स यू नो दोज बिहायंड दी नॉर्मल चॉल्स देर आर गटर्स यू नो ड्रेनेज प्रॉब्लम्स. दोज ऑल नो वर्म्स डे एंटर देअर हाऊसेस. It's very difficult. You have to clean that drainage system, but nothing is been done. पण तुमकां दिसता की आतांचे जे आमदार आसा ज्यांनी 5 वर्सां हांगासर अशें कांयच हांगासर उदरगत करपाक वचूंक ना किंवा हे बारीक बारीक जे प्रश्न आसा हे तांकां सुटावे करपाक जमूंक ना कशें दिसता. मॅम बारीक बारीक जे प्रश्न आसा पळय ते बारीक बारीक लोकां कडेन आसता. इफ यू गो टू मीट पुअर पीपल देन ओन्ली यू वील कम टू नो. Just because you have become an MLA, if you stood in a very high place and see, you will only notice only the development like buildings, all those things. पण बारीक बारीक लोकांक मेळपाक खातीर जमनीर येवचें पडटा, भोंवचें पडटा. तेन्ना यू कम टू नो लायक चॉल्स दे आर दी रियल वोटर्स. ती कसली हावजींग बोर्ड आसूं कितेंय आसूं तांकां मेळपा खातीर तूं जमनीर येना न्हू जाल्यार तूं मेळना कोणाक. म्हणल्यार ते गटराचे प्रॉब्लम सॉल्व जायना. इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, दोज लायटींग पोल्स यू नो काळोख रातचे चेडवां बीन भोंवपाक भितात. आफ्टर कमिंग फ्रॉम ट्युशन्स एंड ऑल नो दे कॉल अस, यू कम टू पिक अस अप. वाय? बिकॉज इट्स डार्क. एनीबडी कॅन पुल देम फ्रॉम देर. गर्ल्स आर नॉट सेक्युअर. लेडीज आर नॉट सेक्युअर. वाय? देर इज नथिंग. तुमकां कितें दिसता की आतां बदल जावपाक जाय. येस ऑफकोर्स इट शूड. सी वॉट आय फील यू नो हांगा न्हू कितें जावपा जाय न्हू तें जायना. एक खंयचे घरान पळय हे आसा न्हू बरे कामां आसा दे आर ऑलरेडी यू नो वेल सेटल्ड तेमेच बरी जाता. आनी गरीब जायना बरो. गरिबाक कांयच फायदो जायना आफ्टर इलेक्शन्स. कोण आसा कोणा कडेन गव्हर्मेंट जॉब आसा तांकांच परत गव्हर्मेंट जॉब. एक घरान 6-7 जाणांक गव्हर्मेंट जॉब. वाय? आय एम आस्किंग वाय पुअर पीपल आर नॉट गेटिंग दीस जॉब्स. आतांचे जे आमदार आसा सो तुमकां कितें दिसता की तांच्यांनी ते खंय कमी पडला. त्यांनी खंय कमी पडला म्हणल्यार जायते कडेन रस्ते बी आत्तां चालू केला त्यांनी काम करपा इल्लें. पयलीं कांयच करूंक ना आनी जायते भुरगीं उपाशी पडला. आमकां खूब लॉकडावनान बी जेवण ना खावण ना. आमकां आतां हांव 50 आनी 2 वर्साचें आसा. म्हाजे हेजे पयशे येवंक जाय न्हू ते घराचे ते गेले जाल्यार म्हणटा फॉर्म काबार घाले. फॉर्म काबार जायते लोकांक पयशे मेळना काय ना. खूब प्रॉब्लम आसा. आमकां जेवणा पास्तिशीर जाला सगळे लोक सांगता आनी आमी पयल्या बी आमकां खूब त्रास जाता. सांगपाक गेल्यार रडांक येता. की आतांचेच तुमकां आमदारान कांयच मदत करूंक ना कशी म्हणजे खूब तुमकां त्रास काडटा. खूब त्रास काडचे पडले. व्हडले लोक जावन भोंवतात तेमी पयशेकार जावन भोंवतात. गरीब सण ना. हे बाबा कडेन गरीब सण आसा. आमी केन्नाय तेजे दारार वचून आमी बाबा म्हणल्यार पुरो आमकां पावतलो आनी पावला बी तेणी खूब पावला. आमचे धाकटे मोठे काम म्हणल्यार बी आमकां चड व्हडले पावता. एक भाव कहो एक चेडो कहो जाणट्यांक चेडो कहो आमकां भाव कहो खूब जाणांक पावता. तुमकां कितें दिसता की आतां जे सरकार बदलपाक जाय कशें आतांचे तुमकां आमदार बदललेलो जाय. हां बदललेलो जाय आमकांच न्हू खूब जाणांक बदललेले जाय. आणि तुमकां कितें दिसता की आतां ह्या फाटलीं 5 वर्सां जालीं तुमचो आमदार वेगळो आशिल्लो आतां तर तुमकां कितें दिसता की ह्या आमदारान कितें हांगासर डेव्हलपमेंट केला तुमच्या वाठारान. आमच्या वाठारान खूब केला तेणेन. आतांच्यान कांय करूंक ना तेणेन. आमच्या ते सायडी जाल्यार कांयच करूंक ना. आनी फुडें आनी कितें करतलो काय वाड्यान तर कोणूच येना.
मेन आमच्या वाड्यान कोण म्हणजे कोणूच येना. आतांच्या खातीर आमी फिलिप सराक सपोर्ट करतली. हे फाटी आमकां फिलिप सर जाय म्हणून आमी तेज्या फाटल्यान येयला. आतां पयलीं खूब सारें काम केलां. आता हो सर येत जाल्यार पळोवया आता कोण जिखून येता ते कितें करता ते पळोवया. पण तुमच्या आतां वेगवेगळ्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो तुमी तुमच्या आमदारा कडेन वचूंक नाशिल्ली केन्ना सांगूंक नाशिल्ली की तुमकां हें जाय म्हणून. वयता तेन्ना आमकां काय अशें ना, सर ना. आमी वयता तेन्ना आतां येवपाचो आहा, येतलो, बसतली, बस म्हणटा, मागीर ना येयना. मागीर अचानक म्हणटली तुमी कितें गो तुमी आतां येयल्या, आतां कितें मेळटलें काम अशें म्हणून विचारता बी एक एकटो. जालें तितलेंच आनी काय. बरें, बायलां खातीर वेगवेगळ्यो येवजणी आसा त्यो तुमच्या पर्यंत पावतात? म्हणल्यार आमचे पर्यंत अजून कांयच ना आतां ना. बरं, तुमचे कितें सध्या अपेक्षा आसा म्हणले तुमी? तुमकां आतां सध्या बदल जाय की तुमकां हीच सरकार जाय? बदल जाय, बदल जाय. बरं, तुमकां कितें दिसता की तुमच्या वाठारांत कितें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आशिल्ली ती इतलीं वर्सां जावंक ना ह्या 5 वर्सां? आमकां दिसता डेवलपमेंट जावपा जाय, पूण तरी आसतना डेवलप जालो ना. कित्याक इतले आतां BJP गव्हर्मेंट येयलो आनी रस्ते केले, हें केलें, कोणाचे फायदे केले रस्ते? आमकां जाय ते फायदे जालो नाय न्हू. आमचे इंटरनल रोड बस सारके जालो नाय. पळय द कंडिशन इंटरनल रोड कितें आहा ते. सो इंटरनल रोड मोर इम्पॉर्टंट दॅन द मेन रोड. मेन रोड म्हण तूं मेन रोड ट्रॅफिक चलता हें चलता, इंटरनल रोड इम्पॉर्टंट न्हू. बरं, तुमकां दिसता की आतां बदल जाय कसो हांगासर? हय, हेल्प जाय, बायलां जाय. ना, गव्हर्मेंटान तुमकां बदल जाय कसो दिसता? चेंज जायच. गव्हर्मेंट म्हणटा ते चेंज जावच आमकां. पण तुमकां चेंज जातकच त्या गव्हर्मेंटान कितें करपाक जाय कशें दिसता? सो चेंज जाली म्हणटोर गव्हर्मेंटान बायलां खातीर कितें तरी करूंक जाय. आनी भुरगे यूथ आहाय ते एड्युकेटेड आहाय, अनएम्प्लॉयड आहाय. सपोज आमीच चोय, आमी व्हडले एड्युकेटेड हावज वायफ. सो आमकां कांयच हें ना, बेनिफीट कितें आहा आमकां, इनकम कांय ना. सो ते कितें तरी हाय युथा खातीर कामां दवरूंक जाय. भुरग्यांक कामां दवरलें म्हणटा आवय बापूय हॅप्पी न्हू, आपल्या भुरगीं कामां वयतालीं म्हणून. सो एम्प्लॉयमेंट पयलीं जाय आनी डेवलप पयलीं जाय. तिचे मत जाणून घेवपाक आज आमी आयिल्ली दाबोळी मतदारसंघात. हांगासरल्या खुबश्या बायलां कडेन भासाभास जेन्ना आमी केली तेन्ना आमकां हेंच कळून आयलें की हांगासर कांय बायलो ज्यो आसा त्यो खरेंच हांगासरल्या आमदाराचेर खूश आसा आनी कांय बायलो ज्यो आसा तांकां दिसता की हांगासर बदल जाय. फुडल्या भागान वचुया आनी एका वाठारान आनी एका मतदारसंघान जाणून घेवपाक तिचें मत. पळयत रावात गोमंतक TV.